बाबा भयणीनो, सोम्याच्या पांयांतळी आमचें जिवीत वांटून घेवंक आमी ताचे सरशी आयल्या. एक सवाल आमकां विचारया. आमच्या जिवितांत देवाची योजना कितें म्हणली आमी समजल्या गे. मातेवसो वांजेल अध्याय 16:20-21 वाक्य जेजू आपल्या शिसां कडेन अशें सांगता. तो वळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या आनी शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. भावा भयणीनो, जर आज म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत सोमी सांगतो आसलो, तुवें जिवितांत कश्ट सोसूंक आसात. तुवें तुज्या जिवितांत तुका मेळसो जड कुरीसो व्हावूंक आसा. पूण हांव तुजें सवें आसतलो आनी तुका जैतेवन करतलो. कितें आमकां भोगता. बाबा भयणीनो, जिवितांत मस्तबडी कश्ट येतना आमी भियेता. देव कित्याक अशें करता म्हणलें सवाल आमी उडयता. पूण देवाचें उतर आमकां सगळ्यांकी स्पश्ट सांगता की जिवितांत कितें घडटा हें सगळें देवाच्या मांडावळी प्रमाणें देवाच्या योजना प्रमाणें घडटा. बाबा भयणीनो, हो एक घंटो आज आमी सक्कड ह्या आराधनांत भाग घेतलीं. जावंक पुरो हांगासर, जावंक पुरो माध्यमा मुखांतर हर एकलें आमी सोम्यातय म्हज्या जिवितांत कितें ताची मांडावळ, म्हज्या जिवितांत कश्ट येतना कित्याक तो धडता, म्हज्या जिवितांतले कश्ट तो कशें निवारता, म्हज्या जिवितांत सगळें तो कशें चलोवन व्हरता हें समजूंक प्रयत्न करया. आनी आमच्या जिविताचे कश्ट हर एकी जेजूक आमी भेटोवया. तर बाबा भयणीनो, हो एक घंटो आमी सोम्या सांगता फळादीकपणी करसुया. आमचें जिवीत ताजे लागीं वांटून घेवया. उंड्या रुपार जेजू म्हज्या आनी तुजें सांगता आसतलो. तो आमचे लागीं उलयतलो. तो आमकां आयकतलो. तो आमकां पळयतलो. तो आमच्या कुटुंबाचेर दिश्ट घालतलो. तो आमच्या काळजांत कितें आसा सगळें समजतलो. आनी त्या देखून आमी सक्कड आमचे जिविताचीं पानां पुस्तक उक्तें करता तशें सोम्या ती उक्तीं करया आनी जेजू लागीं आमचें जिवीत आमी वांटून घेवया आनी आमचे कश्ट हाळू करया. ह्या उंड्या रुपार जेजूक आमचे मदें आतां आपोवया आनी दिंबेर पडोवन आमी सोम्या मुखार सरपडया. कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतसा तुका
तसा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा. बाबा बहिणी, मनशा कुळसो रक्षक जेजो 2000 वर्सां आदी कश्टांत आशिल्ल्यांक, पिडेंत आशिल्ल्यांक, बेजारांत आशिल्ल्यांक, खंतींत आशिल्ल्यांक, निराशेंत आशिल्ल्यांक सोडोवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो तोच जेजू आज उंड्या रुपार तुमच्या आनी म्हजे मुखार हजर आसा. म्हाका आनी तुका तूं आपयत आसा. बाबा भयणी, कश्टांत तूं संपडलाय, जिवितांत नश्टांक तूं संपडलाय, मोतीची इजात तूं भोगताय, खंतीन ती बेजारांत तूं आसाय, दैत्य वत्तड तुज्या जिवितांत आसात, टेन्शन तुज्या मोतींत आसा, खंत तुका रात आनी दीस दसता. बाबा भयणी, म्हजे सरशीन तूं ये. हांव तुका मोतीक समाधान दितलो. ये या तुमी कश्टल्ल्यानो, हे या तुमी वजन ववयतल्यानो, हांव तुमकां विशीव दितलो. तुमचे कश्ट म्हजे लागीं दिया. तुमची खंतीन भरली काळजां म्हाका समर्पिया. हांव तुमचे खातीर आयिल्लो. मनीस जावन ह्या संवसारांत पुता आनी धुवे तुजे खातीर हांव आयिल्लो. तुजे कश्ट म्हजे लागीं दी. हांव तुका त्या शांतीच्या बंदराक पावयता. हांव तुका तुज्या जिवितांत ती तड उतरयता. हांव तुका तुजो हात धरून तुजी जिवीत चलयता. खंत करिनाका, टेन्शन करिनाका. तुजें जिवीत म्हाका समर्पी. हांव तुजें सगळें आसा, तुजें सगळें चलता. तुजें जिवीत हांवूच म्हज्या हातान तें चलोवन व्हरता. भियेनाका, खंत करिनाका, म्हजे सरशी तूं ये. कष्टानी नष्टा संपलेल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टानी नष्टा संपलेल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बदरा आपल्या गोपान तुमका तो आपय तसा. शांतीच्या बदला आपल्या गोपान तुमका तो आपय तसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपय तसा. तुका आपय तसा. बाबा बहिणी, तुवें आनी हांवें जिवचो हो संवसार पातकी संवसार. आनी ह्या पातकी संवसारांत हांव एक अस्कत पातकी मनीस ह्या सोम्या मुखार. म्हजें जिवीत अस्कत. हांव सुकोन पडटा. एक न्ही, 2 फावटी न्ही, जायते फावटी हांव सुकोन पडटा. म्हज्या कुडीची अस्कत काय, म्हज्या जिवाची अस्कत काय, सोम्या मुखार म्हाका जिवंक बरी क्रिस्तांवांची म्हाका बळ पावना. जेजो, ह्या खातीर तूं आयलाय म्हजे खातीर. ह्या म्हज्या जिवितांत हांव पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसा सोम्या. म्हाका वयर येवंक जायना, तितले गुणायंत हांव आतां सोम्या. ह्या पातकाच्या कणकांत हांव वयर येवचें म्हज्या जिवितांत आसात सोम्या. तुवें म्हाका हात दिवन वयर काडल्यार मात्र सोम्या हांव वयर येवंक शकता. वय जेजू, ह्या खातीर तूं आयलाय. म्हज्या जिवितांत हांव बरवसो सांडून ह्या पातकाच्या कणकांत बुडोवन येतना म्हाका वयर काडूंक सोम्या. म्हाका उखल व्हरंक एका शेळयेक गवळ्यान उखल व्हेल्ले बरी सोम्या. तुमकां उखल व्हरूंक आयलाय. म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें पातकाचें मेळेपण धुवन काडून
तुझ्या पवित्र रक्तान सोम्या, तुझे पवित्र रक्तान ते धुवन काडणं, नितळ करणं, एका आवय कशी भुरग्याक सोबीत करणं, नाणयता, मेळ्यापणांतली नितळ करता, ताका पुसता आनी नवे वस्तू न्हेसयता सोम्या, तशें म्हज्या जिवितान हांवें केल्ली सर जिविताची पातकां, उणेपणां, म्हज्यो अस्कतकायो सगळें धुवन काडणं सोम्या, म्हाका नितळ करणं, सोबीत करणं, तुज्या कुरपेच्या शेल्यान पांघरूंक आनी हांवें नव्या जिवितांत जिवंक, म्हजें कुटुंब त्या कुरपेन सोबूंक सोम्या. तूं म्हजे खातीर आयलाय जेजू, म्हाका सोम्या हात दी, उखल म्हाका सोम्या. म्हणजे जिवितान बरवस उजवाड पांकय आसता नव्या बरवशान, नव्या विश्वासान जेजू मुखार वचोंक शिकय. जेजू म्हाका आदार दी. पातकाच्या कळका बुडोवन आसच्या, बरवो सुसाडून रोडून बसल्या. पातकाच्या कणका बुडोवन आसच्या, बरवो सुसाडून रोडून बसच्या. विश्वास पाको रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा. विश्वास पाको रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कोणाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. बाबा भयणी, हे घडी भर आमी सोम्याच्या आजेरपणान बसया. आमचे जिवी सगळें जेजू मुखार हाडया. जल्मल्या घडयेंत तावन आज पर्यंत म्हज्या जिवितांत हर एक त्या देवाच्या योजना प्रमाणे कितें पुरा सरलां, मोती काडया, उडास करया. बाबा भयणी, तुज्या आनी म्हजे भितर कोणूच एकले आमी ह्या संवसारांत आमचे सखी आयिल्ली न्हय. बगार ह्या संवसारांत जल्मोक देवान कुशी वेल्लें. म्हज्या आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने हांव आसल्या वेळार त्या आवयच्या गर्भांत जेजून म्हाका त्या आवयतावन जीव दिल्लो. एक जिवाचे कण वाडटा आसतना देव म्हजेर दिश्ट दवरून आसलो. ह्या संवसारांत बाबा भयणी, हांव जल्मन आवयच्या पोटांतले भंय पडटा आसतना त्या घडयेंत तावन म्हज्या आवयच्या उस्क्यार तावन आज पर्यंत कितें घडलां, कितें चल्लां, कितें कश्ट हांवें भोगल्यात, कितें संतोश म्हाका मेळ्ळा, कितें मोग हांवें भोगला, हें सगळें ह्या सोम्यान म्हज्या जिवितांत केल्लें. बाबा भयणी, म्हज्या हातांत कितेंच नातलें. म्हजी कुशी चलयतलो म्हळ्यार कितेंच म्हाका साध्य नातलें. पूण आज म्हणसर म्हज्या जिवितांत ह्या सोम्या मुखार हांव बसलां. आज सोम्याक म्हज्या जिवितांत हांव अर्गां दिता. म्हज्या जिवितांत हांव संतोश भोगता. आज म्हज्या जिवितांत त्या सगळ्या पुढाराचें बरेंपण भोगता. आज हांव आसता त्या कुटुंबांत एक बरी जिणी जियेता. म्हाका तें भाग देवान फावो केलां. बाबा भयणी, हें सगळें देवान म्हज्या जिवितांत मांडून हाडलां. बाबा भयणी, कितलें वर्तें आमचें जिवीत पळया.
आमचे जिवीत देवाचे वर्ते देणे मात्र न्ही तें जिवीत तो सांबाळटा आमी मस्तुपोटी भियेता आमी मस्तुपोटी चिंता जिवितांत कश्ट येतना फाल्यां कितें घडटा परवां कितें घडटा म्हज्या जिवितांत कितें जाता की हांव कितें बूक कश्टां सांपडटा गे म्हजो देव हात सोडटा गे म्हजे मनशां म्हाका हात सोडटा खंत करूंक ना बाबा भयणी कित्याक हर एक दीस म्हज्या जिवितांतलो ह्या सोम्यान म्हाका दिल्लो सोम्यान तें सगळें सोलोवन व्हेलां तेंच आज आमचो भावार्थ घट करया त्या सोम्यान आमच्या जिवितांत कितें केलां पवित्र पुस्तकाचेर दिश्ट घालया बाबा भयणी सगळ्या सोडवणेच्या योजनांत देवान कितल्या आपुरबायेन हर संगती मांडून हाडल्यात हर एक खंयच्या घडये देवान मनशा पयल्लो रचलो पळय पयल्या मनशाक रचलो आदाम आनी येवेक त्या घडयेंत म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या ह्या घडये पर्यंत हर एक त्या देवान तें चलोवन व्हेलां हें आमी जर तर नियाळ करता भावा भयणी आमकां खंडीत कंद करूंक ना जिवितांत भियोंक ना फाल्यांची चिंता करूंक ना कित्याक सगळें देव त्या प्रमाणे आपुरबायन चलोवन व्हरता एक घडी बोर तें आमच्या मोतीं धाडया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा मनशाच्या मोगान बरोवन हो सोबीत सुंदर संसार रचनेचें योजन हातीन घेतिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या ह्या दैवीक योजनांत मनशाक तुज्या रचनेचो कुरव करचें योजन हातीन घेतिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या दैवीक योजनांत कुटां म्हणलें वर्तें देणें आमकां तुवें फावो केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा सुरविल्या मनशांनी पाताक आदरल्या वेळा ताका बाचाव करूंक भुमे वैकुठांतच सोडवणदाराक बसावन सोडवणेचें योजन खळीत केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या दैवीक योजनेचो वांटो जावन इस्रायलाक तुजे पर्जा करचे खातीर आब्राहामाक भावार्थसो बापय जावंक आपोवन दिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुजें दैवीक योजन फळादीक जावचे खातीर संततनांतल्या आब्राहामाक आनी साराक भुरग्याचें देणें तुवें दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या दैवीक योजनेचो वांटो जावन जाकोबाक 12 पुतांद्वारे 12 कुळयो जावन रोपीत केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या तुज्या सोडवणेच्या योजनेचो वांटो जावन इजिप्तांत कश्टोच्या तुज्या परजेक सोडोवंक जळच्या बोल्या लागीं मोयजेक दिश्टीक पडोन ताका विंचलेल्या मोगाळ देवा तुका सोम्या देवा नव्या सोल्ल्यांत तुज्या पुताच्या बलिदानाचो रूपकार जावन इस्रायलाच्या सोडवणे खातीर मोयजेक पास्काच्या बलयेचें जेवण तयार करूंक आदेश दिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या परजे संगी तूं आसाय म्हूण दाखोवंक इस्रायल परजेक तांबडो दर्यो उतरोवन खावंक माना आनी लोवे दिवन कडपांतलें उदक पिवंक दिवन दिसाचें मोडा रुपार आनी रातीचें उज्याच्या खांब्या रुपार रक्षण दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या सोडवणेच्या योजनेची बासावणी जारी करन इस्रायल परजेक जॉर्दान न्हंयत उतरोवन जेरिकोचें कोटें खोस लावन बासायल्ल्या गांवाक प्रवेश करूंक दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या सोडवणेच्या योजनेचो वांटो जावन ताचे वांटेली जावन इस्रायल परजेक सोलोवन व्हरोंक नीती करतांक दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुज्या परजेक सोडयल्ली परजा जावन सोलोवन व्हरोंक रायांक वेंचून काडन ताका अभिशेक केल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तवळ तवळ पातक आदरन तुजे तोंड पयस केल्ले वेच्या इस्रायल परजेक पाटी हाडूंक सोडयल्ली परजा तांकां करूंक प्रवादींक दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा
तोवळ प्रावाद्या मरी पात सोडवून दराक तूं धाडतलोय म्हणून बासवणी दिल्ल्या देवा अर्गानी उगडाप तुका सुम्या देवा गाब्रियल बोडव्याक मोरये सरशीं पाठवून बरी का भारतीक परगड करन पवित्रत्म्या उर्वीन तिका गर्भेस्त करन तुझ्या पुताक मनीस जावन संवसारान धाडन तुझे सोडवणेचें योजन परत्या मापान कार्यरुपाक हाडिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गानी उगडाप तुका सुम्या देवा सर्व रितीच्या पिडेस्तांक गुण करन देवसरांक दवंडवन खोडकारांक नितळ करन तोंट्यांक सलाशें करन कुर्ड्यांक दिश्ट दिवन मेल्ल्यांक जिवंत करन मनशांदी सोडवणेचें येवजण जारी केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गानी उगडाप तुका सुम्या देवा पातक्यांक मोग आनी बोगसाणें दिवन तुजें तोंड पयस केल्ल्यांक तुज्या मोगाच्या बेंगेन हाडन ताचें जिवीत परिवर्तन केल्ल्या मोगाळ सुम्या देवा अर्गानी उगडाप तुका सुम्या देवा उंड्या रुपार तुका आस आमचें काण जावन दिवन तुजें रगत पिवन जावन दिवन तुज्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडन तुज्या जिवंतपणान आमी आमची सोडवण करन तुजे सोडवणेचें येवजण आमचे थंय जारी केल्ल्या मोगाळ सोम्या देवा अर्गानी उगडाप तुका सुम्या देवा भावा भयणी इतलें नियाळ करता आसतना आमकां कितलें भोगलें पळया देवाचें येवजण कशें आमचें तें आपुरबायन जारी केलें आमी भावा भयणीनो आमचो भावार्थ घर करया देवाक अर्गां दिवया कित्याक आमचो देव आमचे संगी आसा कित्याक आमी भियोवचें कित्याक आमी कंत करची कित्याक आमी उसांबळ जावचें आमचो देव आमचे संगी आसतना जर सुरविल्या मनशांतून आस पर्यंत देवान ह्या रितीन सगळें चलोवन व्हेलां ह्या रितीन मनशाचें जीवन असल्या रितीन सांबाळ व्हेलां देव हर एक ताच्या प्रावाद्या मारीपात ताच्या मनशा मारीपात देव सगळें चलोवन व्हरता कित्याक हांवें कंत करची कित्याक आमी टेन्शन करचें कित्याक आमी रडचें कित्याक आमी बावट उगडावचो बावट घट करया एक घडी बोर आमी संतोशान देवा करसून गावया गीत स्तोत्र देवा आमी सकड उबे रावन सम्याक आमी हरसया ताचें बरेंपण आमी वाकणया ताचो हात आमच्या जिवितांत तितलो बळवंत आसा ह्या खातीर देवाची स्तुती करया स्तोत्र देवा येसु देवा स्तोत्र देवा येसु देवा ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಶ್ರಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಶ್ರಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು, hallelujah, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು, hallelujah, 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 hallelujah. तेदवा पेद्रो म्हणा लागलो, देव तुका ते निर्मेना जावं सोम्या, तुका ते कितेंच घडचें नाका. सोम्यान म्हळें, सल मुजे सरशिलो सेवताना. वय बाबा भयणी, जिवितांत कश्ट म्हणजे म्हणटाना आमकां भोगता नाका, म्हाका कश्ट नाका, म्हाका पिडा येवची नाका सोम्या, म्हज्या कुटुंबांत अशें घडचें नाका, जेजू म्हज्या जिवितांत अशें घडोवंक दिनाका. कश्ट सुसू म्हाका तांकां न्हू सोम्या, म्हाका घडचें नाका. सल म्हजे सरशिलो सयताना तूं म्हज्या वाटेर एक अडकळ. वय बाबा भयणी, म्हजे ते बाबार्थ ना, म्हजे ते पाती ना, देवा लागीं विश्वास ना. वय हांव एक आडकळ, हांव एक आडकळ. कितलेशे फावटी म्हजे ते हें घडलां, कितलेशे फावटी कश्ट सुसूक हांवें इन्कार केला, कितलेशे फावटी देवाची खुशी मानून घेवंक हांवें इन्कार केला, कितलेशे फावटी म्हजी खुशी जावं दी म्हूण हांवें चिंतलां. बाबा भयणी, हांवें देवाक दुखयलां. सोम्याच्या वाटेर हांव आडकळ जालां.
देवाच्या योजनांत कष्ट मेळ्ळे म्हूण मोयजे पयसो रोवंक ना, कष्ट मेळ्ळे म्हूण जेरेमी अप्रावादी धांवूंक ना, कष्ट मेळ्ळे म्हणून जेजू कालवारीच्या दोंगरार तो धांवोंक ना. बापा म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं म्हणून लागलो. वय बाबा भयणी, म्हज्या जिवितांत कश्ट येतना तकली बागावंक आसा हांवें. कित्याक ही देवाची खुशी, देवाची मांडावळ ती तुवें आनी हांवें करची न्ही. तें म्हज्या जिवितांत कितें घडटा हें सगळें त्या सर्वेस्परा देवाच्या मांडावळीन घडटा. कितें तुवें निवारूंक आसा बाबा भयणी, तुवें आनी हांवें न्ही, तो निवारता. त्या सोम्याक आसा ती सकत. कुर्डो जल्मलो बार्तिमेव, पूण त्या कुर्ड्या बार्तिमेवा कोणें दिश्ट दिली? सोम्यान न्ही गे. 38 वर्सां त्या पिडेस्ताक थंयसर कोणें ताका बरो केलो? सोम्यान न्ही गे. तर ताच्या 38 वर्सांची जिणी देवाचें येवजन जावन आसलें न्ही गे. ताची महिमा उगडापें करच्या खातीर जल्मांत कुर्डो मनीस जल्मलो कित्या खातीर? देवान ताची महिमा ताची ती परगट करचे खातीर. बाबा भयणी, म्हजो आनी तुमचो भावार्थ करी आमी बक्षाने मगे देवा लागीं. खंयसर आमी सुकून पडल्या, खंयसर आमी देवाच्या कुशेक विरोध केल्या. सोम्या कडेन आमी सांगया, सोम्या आमकां बक्षी म्हणया, सोम्या आमकां बक्षी. जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुजें कश्टाचें येवजन आमी तिरस्कार केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुवें तुज्या कुर्साक मोगान कान मारलोय. आमच्या जिवितांत कुरीस येता आसतना आमी तो कुरीस तिरस्कार केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुवें सोडवणेचें येवजन जारी करूंक हेरांक बरें करीत तूं गेलोय. आनी आमी हेरांच्या कश्टा दुखांत आमी पावनासतना आमी तांकां कांय बरें करिनातले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. मोगळा जेजू, तुवें सर्वांची पातकां बक्षिलीं आनी काकूळ तूं दाखयली. हांवें हेरांक तांची पातकां आनी तांच्यो सुकी बक्षिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. मोगळा जेजू, तुज्या बापा लागीं हेरां खातीर कळनासतना तुवें मागलें, पूण आमी आमच्या जिवितांत हेरां खातीर मागनातले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. मोगळा जेजू, तुवें कुर्सार तावन तुज्या दुस्मनांक बक्षिलें, पूण म्हज्या जिवितांत हांवें हेरांक बक्षिनासतना तांचे राग, द्वेश, हागे, जिद्द दवरल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. मोगळा जेजू, तूं हेरांच्या बरेपणांतय संतोश पावलोय, पूण म्हज्या जिवितांत हांवें हेरांचेर मोसर, स्वार्थ चिंतिल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. मोगळा जेजू, तूं कुर्साच्या मरणा पर्यंत हेरां खातीर जियेलोय, पूण हांव स्वार्थी जावन म्हजेच खातीर जियेल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या जेजू, संवसारीन तुवें तुज्या आवय बापायक, आवय मरयेक, तशेंच पयसच्या बापाक जुजेक तुवें गौरव दिलोय. तुज्या सर्गीच्या बापाक ताच्या कुशेक पुरतो काल जालोय. हांवें म्हज्या जिवितांत आवयक आनी बापायक गौरव दिनासतना आनी तुज्या कुशेक काल्तीमान घालनासतना जियेल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. जेजू, तुज्या कश्टांच्या वेळार तूं तें सांडून पयस धांवोंक नाय. हांवें म्हज्या जिवितांत कश्टांक उपगोन तांचे हांव सुकोवन धांवंक प्रयत्न केल्ले खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. मोगळा जेजू, तुजी आखरेची घडी पर्यंत बापाचेर तुवें विश्वास दवरलोय, पूण म्हज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना तुजेर विश्वास सांडून म्हज्या भावार्थांत हांवें दंडळ्ळे खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. तर आमी बाबा भयणीनो एक घडी भर आमी काळजांत सक्कड गायना रुपार सांगया, सोम्या म्हाका बोगस. काळजांत हांव सोम्याचें बक्षान आमी मागया.
bogos, bogos somia, pakamuji bogos, kakurmuji kare deva hagane kakulti. Aprat मुझे कांसर पुसो मुझे पावी मोती बोगो सोम्या पाका मुझी बोगो बोगो सोम्या पाका मुझी बोगो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे असो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो क्रूस वखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक मोठो नियाळ एक पावटी एका भुरग्याक दोतोन करता आसतना हांवें सवाल विचारलें. तूं क्रिस्तांव मरे? तुका कोणें क्रिस्तांव जावन केल्लो रे? आनी कोणाचो तूं पाटलाव करताय रे? क्रिस्तांव जावन कोणा तूं पात येताय म्हळें हांवें तेजे लागीं. भुरगो काडिल्ल्या उतराक म्हणूंक लागलो, हांव क्रिस्तांव जाल्लो न्ही, म्हज्या बाबान आनी मायन म्हाका क्रिस्तांव केल्लो. हांव जेजूक पात येता, पूण म्हजी माय आनी बाप सांगतात म्हाका अशें कर तशें कर म्हणून, आनी हांव अशें करतां तशें करतां. बाबा भयणीनो, ह्या भुरग्याची जाप म्हज्या बाबान आनी मायन म्हाका क्रिस्तांव केल्लो. ही घडीभर आमकां सवाल विचारया. आमी म्हणोंक पुरो, आमी ल्हान आसलें आमकां पवित्र स्थान दिता आसतना आनी त्या वेळार आमकां कांय गोत्तू नासलें, आमकां इगर्जेक व्हेल्लें, आमकां पवित्र स्थान दिल्लें, आमकां एक क्रिस्तांव नांव दिल्लें आनी त्या दिसतावन आमकां क्रिस्तांव म्हूण आपोवंक सुरू केल्लें. त्या देखून आमी इगर्जेक वचूंक सुरू केल्लें. व्हड जातना दोतोनी गेले, हांव पयलो कुमगार काण गेलो, क्रिस्म काण गेलो, खुमसार जावंक सुरू केलें, मिसाक वचूंक सुरू केलें आनी आज आमी तेंत मुंदारसून आसा. भोव सापूर बाय. पूण बाबा भयणी, जिवीत बरें आसतना सक्कड सोमाव येता. पूण खंयचे घडये जिवितान कश्ट येतात, खंयचे घडये आमकां पिडा शिडा येता, खंयचे घडये आमकां समस्या येतात, त्या वेळार आमच्या मोतीन कितें आमी चिंताव? आमकां क्रिस्तांव म्हूण केलां, जेजू विशान शिकयलां, पूण तो जेजू आतां खंय आसा? जेजू आतां खंय आसा? हांव कश्ट सोंसतां, हांव ह्या अंतुळणार आसा, हांव म्हज्या मोतीन टेन्शन भोगतां. जेजूक दिसना गी? ताका कळना गी?
भावा भयणीनो हे सवाल खंडीत जावन हांव आनी तुमी विचारता आमच्या मोतीन येता पूण एक जाप मात्र जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां दिता जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो आपलो कुरीस काण घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार भावा भयणीनो आमचें जिवीत तेंच कुरीस काण घेवन आमी सोम्याच्या पाटल्यान वेचें हात पांय हालोवन नेवी आमी खाली हातांनी लेफ्ट रायट म्हणून आमी वेचे न्हय हरी एकल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितांत सोम्यान आमकां एक कुरीस दिला आनी तो कुरीस काण घेवन आमी सोम्याचो पाटलाव करचो कुरीस काण घेवन सोम्याचो पाटलाव करचो कितें म्हणलें सोम्याच्या जिवानांत आमी पळयलां कित्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो सोमी आयिल्लो कुरीस सोवंक देवान थंयसर असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुतान आमचे खातीर ओपून दिलो जेजू जाणा आसलो ह्या संवसारांत हांव जल्मात आसतना म्हज्या जिवितांत म्हज्या बापाचें शर्त म्हाका कुरीस वोवचें त्या खातीर जेजू म्हणटा मनशा पुतान कश्ट सोंसी मनशा पुतान मोरोंक आसा पूण मनशा पुताक जिवंत करतलो देव हें देवाची मांडावळो त्या देखून ताणें कुरीस नाका म्हणूं ना बापाची वाट ताका समजली म्हजी वाट कुरीस काण घेवन हांवें कालवरेच्या दोंगराक चलची 2000 वर्सां आदीं खंयच्या कालवरीच्या वाटेत कुरीस काण घेवन जेजू चल्लो गे खंयच्या कालवरीच्या दोंगराक जेजून कुर्साचें बलिदान पेटोवन आपलें जिवीत बापा भेटोवन दिलें गे भावा भयणी हर एका क्रिस्तांवान हांवें आनी तुमी म्हज्या जिवितांत तेंच करूंक आसा त्या देखून म्हजी आनी तुजी जिविताची वाट कालवार दोंगराची वाट आनी एक दीस ह्या कालवारीच्या दोंगराचेर थंयसर हांवें सॅक्रिफीस भेटोवंक आसा बलिदान भेटोवंक आसा सोम्या परी आनी त्या देखून बाबा भयणी म्हज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना म्हज्या जिवितांत हांवें सुसो मेळटा आसतना हांवें मुडास दवरित सोम्या थंय हांवें म्हजो क्रिस वोवंक आसा ही सोम्याची मांडावळ देवाची योजन बापाचें योजन जेजून स्विकार केलें आमी स्विकार करया कश्टांत उपगोवचें नाका कश्टांत भिवचें नाका पिडा आयली म्हूण आकांतून पडचें नाका घरांत कश्ट आयले म्हूण आकांतून पडचें नाका कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो सोमीस ते आमकां थोडी आमच्या बऱ्याक दिता आनी हेब्रेवांच्या बरयल्ल्या पत्रांत सांगचे प्रमाणे आमच्या जिविताचें शिक्षण दिवच्याक मास्टराच्या हातांत बोडी आसले बरी कश्ट म्हणजे एक ल्हानशी बोडी सोम्याच्या हातांत आमच्याच जिविताक एक बरी वाट दाखोवच्या खातीर आसा आमी ती स्विकार करया आनी ताचेर भावार्थ घट करया भावा भयणीनो एक घडीभर आतां आमी आमचें जिवीत सोम्याक भेटोवन दिवया सर्व आमच्या गरजां पसत मागया आमच्या जिविताचे कश्ट ताका भेटोवया आमच्या जिवितांत आमकां कितें सोसूंक मेळ्ळां तें सगळें सोम्याक आमी समर्पया आमच्या जिविताच्यो बेजारायो जेजूक आमी समर्पया ताचेर घट्ट विश्वास दवरया ही घडीभर आमी सर्व आमचे इरादे सोम्याक आमी भेटोवया पयल्या सुवातेर भावा भयणीनो आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया ह्या आराधनांत भाग घेतली सगळीं तुमी ह्या घडये तुमच्या कुटुंबाक सोम्या मुखार हाडा तुमच्या कुटुंबाचे कश्ट जेजू मुखार हाडा तुमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या सांद्याक जेजू मुखार हाडा तुमच्या कुटुंबांत कितें समस्या जाता जेजू मुखार हाडा जेजू खंडीत जावनी ते सर पळयतलो कित्याक म्हजें कुटाम सोम्याचें योजन म्हजें कुटाम सोम्याचें योजन आनी त्या देखून म्हज्या जिवितांतले कश्ट हांवें जेजूक भेटोवचे सांगात आस जायत्यांनी हांगासर दडले इरादे आसात कुटुंबा खातीर मागोवंक एका पतीनी मदें साहित्य समस्या आसात तांचे खातीर मागूंक तरी विनंती केल्या
एकल्याक पती तावन मस्त कश्ट मेळटात ताचे तावन सुटका लाभूंक एका स्त्रियेक तिच्या दुवेत तावन कश्ट मेळटात देवान तिका सुटका दिवंक एका कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक एका कुटुंबांतल्या परगांवांतल्या भुरग्यांनी आवय बापूय पळोवंक घरा फाटी येवंक आनी तांची जतन घेवंक एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक याचे सांगता बाबा बीनो म्हज्या आनी तुमची कुटुंबां भेटवया आमच्या कुटुंबांत समाधान मागया आमच्या कुटुंबांत जेजूचो बळादी खातो सोंदी सोम्यान जेजू आमचे कुटान तुवें दिल्लें देणें तुजें येवजण सोम्या तुका भेटून दिता हांव आमच्या कुटुंबांतले कश्ट आमच्या कुटुंबांतली बेजाराय आमच्या कुटुंबांतले दूख आमच्या कुटुंबांत थोडी पोटी आमकां आमच्या वारें वादळां सोम्या आमकां थोडी पोटी जायना ती सुसोवंक आमकां थोडी पोटी टेन्शन जाता एकामेका लढाय झगडीं जाता एकामेका मनस्ताप जाता सोम्या कुटुंबांत थोडी पोटी काळोख येता सोम्या आमची कुटुंब थोडी पोटी बुडच्या दोनी बरी जाता की म्हणून आमकां भोगता सोम्या निराशेच्या वेळार हे आमचे कुटुंब तुका भेटून दिता हांव कुटुंबाचे सगळे समस्या सोम्या तुज्या पांयां तडे भेटून दिता हांव आनी आमी म्हणटा हांव कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये बाबा भयणीनो मागीर आमी ह्या घडये कुटुंबांत प्रत्येक इरादो आसा एक आज भुरग्यां बसत मागसो पयल्या सुवातेर हांगासर थोड्यांनी विनंती केल्या सुमार जोड्यांनी 5 वर्सां एका जोड्याक आनी एका जोड्याक 4 वर्सां कादर जावन जाली आनी 2 जोड्यांक 7 वर्सां जाली आनी थोड्यांक जायत्यो कादरी जिवनांत भुरग्याचे देणे लाभोवंक ना आज तांणी विनंती केल्या फादर आमच्या जिवितांत भुरग्याचे देणे मेळोवंक मागा फादर आमी मस्त कंदीर आसा आमी टेन्शनार आसा एक भुरग्याचे देणे लाभय म्हूण फादर आमचे बसत मागा जेसू ह्या मागणें तुजे मुखार दवरता हांव ह्या जोड्यांचेर आशिर्वाद घाल जेजू सोम्या उतर एलिझाबेथीक भुरग्याचे देणे तुवें दिल्लें आब्रामाक आनी साराक त्या उतर प्रायर तुवें भुरग्याचे देणे दिल्लें सोम्या एका स्त्रियेची कूस पवित्र करचें सोम्या तुज्या हातांत आसा तुका तें साद सोम्या ह्या सर कादारी जोड्यांचे दूख सोम्या तुजे मुखार दवरता हांव जेजो आशिर्वाद घाल भुरग्याचें देणें तांकां तूं दी सांगता जेजू आज आमी सक्कड आवय बापायची तांचे दूख आनी बेजाराय तांच्या भुरग्यां पासून तुजे मुखार दवरता हांव जेजू भुरग्यांक तुज्या हातांत दवरता हांव आज कितलीं आवय बापाय सोम्या भुरग्यां खातीर रडटात भुरगीं वायट वाटे घेतात सोम्या एक आवय पुरुश म्हजे लागीं सांगता फोन कर पाद्रापा म्हजो पूत कितले सांगल्यार आयकना वायट वाटेर आसा मागा फादर ताजे खातीर दुकां गळोवन एक आवय मागता सोम्या कितल्योश्यो आवयो असल्या परिस्थितींत आसात कितलींशीं भुरगीं आवय बापायच्या हातांतून भायर वता सोम्या आशिर्वाद घाल जेजू आज ह्या भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद पडोवन दी सोम्या जेजू वाट सुकल ह्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तडी हाड वाटेक हाड बरी जावन दित तीं आवय बापाय सोम्या कश्ट काडटात हात पांय झरयतात घाम वारयतात रात न्हिदी वावून काडटा सोम्या भुरग्यां खातीर म्हजी भुरगीं बरीं जावं दीत म्हणून पूण सोम्या ह्या भुरग्यांक समजना ह्या भुरग्यांच्या मोतीक वसना सोयजो आज तूंच तांचेर आशिर्वाद घाल तुजी कृपा तांचेर वस सोम्या ह्या भुरग्यांक आमी तुज्या हातांत समर्पिता हांव तशेंच कादरी जिवितांत भुरग्याचें देणें लाभनांतल्या सक्कड कादरी जोड्यांक जेजू तुज्या हातांत समर्पिता हांव आनी म्हणटा हांव
सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं सोडवणारा हांव समर्पिता. फुडारा खातीर मागया बाबा भयणीनो, कितलीशीं जाणां फुडारा खातीर आज खंत करनासात. जायत्यांनी हांगासर मागोवंक आज विनंत्यो धाडल्यात. बरी सैरीक मेळोवंक सुमार 7 जाणां मागतात. भुरग्यांनी बरो फुडार जोडीचे. एकल्याक आयर्लंडाक वचूंक विजा मेळोवंक, एकल्याची फ्लॅट एक बऱ्या तरान विकोन वचूंक, एकल्याक मार्गाक तसो वेसो जागो, दुसरो ना तांकां एकच जागो आसो तोय मार्गाक वता. देवान कितें म्हणी वाड दाखोवंक. एकल्याचें काम गेलां, तें काम रीण जालां, बरें काम एक देवान फावो करूंक. एकल्याच्या जाग्यार कॉर्पोरेशना मार्गा वरवीं सयत समस्या उरतल्यात परिहार करूंक. त्या गांवजनांक तांचे स्वंत एक घर जागो करूंक. आनी एकल्याक लंडनांत एक बरें घर मेळोवंक. एकल्याक दुबय एक बरें काम मेळोवंक. एकल्याक एका इंटरलॉक बिजनेस सेक्टराचे बऱ्या तरान जावंक. आनी ब्लॉक जाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. एकल्या परगांवांत हॉस्पिटल लायनीचें काम मेळोवंक. एकल्याच्या दुवेक सैरीक जाल्या पूण तुटन अशें चेड्यान बरें मोन करूंक. एकल्याचें घराचें काम धरिल्लें आखेर जावंक. आनी एकल्याक घरांक भाड्या वखाल मेळोवंक. एकल्याक काम मेळोवंक. बाबा भयणीनो, हाचे बसत मागया. एकल्या सावती कामाची भद्रती मेळोवंक. थंयसर मस्त टेन्शन आतां कामा जाग्यार थंयसर बऱ्या तरान समाधान मेळोवंक. दोगांक सांबाळ बऱ्या तरान कामाचो मेळोवंक. अशें हे शरीरादे हाचे सांगाता. हर एक फुडाराच्या चिंत वाटे चिकंतीराचे आमचे रईत आवरा वरवीं कितलेशे रईत कश्टार आसात. आमच्या गांवांत कितलो लोक कश्टार आसा. कितलेशे घरांनी काम ना, कितलेशे घरांनी रीण आसा, कितलेशे घरांनी समस्या आसात. भावा भयणी, आज जेजू मुखार आमचे कश्ट दवरया. तुमच्या मतीं कितें फुडारा विशयान खंत आसा, टेन्शन आसा, जेजू कडेन सांगा. जेजू कडेन सांगा. तुमचें काळीज उक्तें करा. सोम्या आमकां तूं पाव. आमचे कश्ट तुजे मुखार दवरता जेजू. फाल्यांचो दीस आमचे आतां ना जेजू. आयचो दीस आमी जेयलां. फाल्यां कितें घडटा, परवां कितें घडटा, कितले कश्ट आमच्या जिवितांत येतात. कितें आमकां जावंक जाता जेजू. खंयचे जड कुरीसो आमच्या जिवितांत जेजू आमकां गोत्तो ना. सोम्या आमचे कश्ट तुजे मुखार दवरल्यात. कितें आज आमच्या कुटुंबांत आमी मागता जेजू, आशेता तुजे तावन जेजू. सगळें तुज्या पांयां तडी दवरलां जेजू. तूं आमकां जाणाय, तूं आमकां पळयताय, तुका आमचे कश्ट समजतात. आमच्या काळजांत कितें दूख आमी बगता, सगळें तुज्या पांयां तडी दवरता हांव जेजू. तुजे लागीं सगळीं ह्या कुटुंबाचे कश्ट तुज्या पांयां तडी भेटोवन एकलीं आमी हांगासर आमचे कश्ट तुज्या पांयां तडी भेटोवन जेजू तुज्या लागीं मागता हांव आनी म्हणटा हांव. तुजेर हांव पात येतां, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येतां, जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां मुजेर आयल्या वेळा. तुजेर हांव पात येतां, जेजू मोगाळा. भावा भयणी, आमची पिडा आशिल्ल्या जेजू मुखार दवरया. जायत्यांनी हांगासर विनंती केला तेगांक भलायकी मेळोवंक. एकल्याक एक स्ट्रोक जाला ताचे तावन गूण जावं.
दोगांक आंगात उलोवपानी राती न्हीद पडना न्हीद पडोंक एकल्याक भे त्या भियेतावन पोताने सुटका जोडोंक तेका कोविड पिडेंत बलिदानान कश्ट जातात तांणी बरें जावच्या बसत म्हाका म्हणून विनंती केल्या एकल्याचे अंजिओग्राम एंजिओप्लास्ट जावंक आसा बऱ्या तरेन ते सक्सेसफूल जावच्या बसत दोगांची शिरांची पिडा गुण जावच्या बसत एकल्या उस्वास बंद जावचो शुगर बीपी डायलिसीस पुरा आसा आज ते सकाळी आस्पत्रेंत एडमीट केला ताका बरी भलायकी मेळोंक एकल्याचें ब्लड क्लॉट जाल्लें गुण जावंक तेगांचें कॅन्सर पिडा एकल्याचें दोगांचें ब्लड कॅन्सर आनी एक कॅन्सर हाचे तावन बरें जावंक एकल्याचें हायपर थायरॉयड पिडा गुण जावंक आनी कोविड पिडेत तावन कश्टांच्या सक्कड पिडेस्त हांव भेटोवन दिवया बाबा भयणीनो कितलींशीं जाणां भाव भयणी आज ह्या कोविड पिडेत हांव कश्ट जातात आमच्या देशीचेंत आमच्या जायते याजाक सुमार 7 ते 8 10 जाण पाद्रापू कोविड पिडेक बले जाल्यात तांचे बसत आमी मागया धर्म भयणी आमच्या थोड्या सिस्टरांक मागण्याची गरज आसा केरळांत एक आश्रम आसा पाद्रापान सिस्टरान चलोवचें पाद्रापांनी चलोवचें तांदूळ सगळ्यांकी पळोवची गत ना बैले पाद्रा थंयसर सेवा दितात कितलेशे कडेन असली परिस्थिती उब जाल्या ह्या कोविड पिडे वरवीं कश्टांच्या हर एका पिडे आसता बसत मागया बाबा भयणी ह्या वेळार म्हजी आनी तुमची पिडाय भेटोवन दिवया आमकां एक तरेच्यो पिडा आसात तुमी एक घडये जेजू भेटोवन दिया आमची पिडा जेजू गुण करतलो आमचे योजन जावं पुरो आमच्या जिवितांत कश्ट सोदचे देवाचे योजन आमी मानून घेता समयान जेजू कितें पिडा दिलाय आमी ते मोगान मानून घेता जेजू जावं पुरो आमच्या बऱ्याक तुवें ती पिडा दिलाय जावं पुरो ह्या पिडे वरवीं हांवें कश्ट सोंसले वरवीं तुज्या कालवारीच्या दोंगराच्या कश्टान हांवें वांटलेली जावन हजारो लोकांक सुटका दिवचे खातीर म्हज्या कश्टांच्या बलिदाना वरवीं हेरां बरेंपण करून आशेताय तर जेजू म्हजे कश्ट हांव स्विकार करतां पूण एकच सोसो म्हाका बोळ दी तुजी कशी वय तर गुण कर जेजू म्हाका बरें कर म्हणजे पिडा सगळी तुज्या पांयां तरी समर्पण दिता हांव जेजू म्हाका तूं बरें कर आनी सोम्या जेजू म्हाका भलायकी दी सक्कड आमी मागया हांव जेजूक आमची पिडा भेटोवन आमी म्हणया ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು बाबा भयणीनो आतां आमचे सक्कड जराल इराद्यां बसत मागया आमच्या सर वैयक्तीक इराद्यां बसत मागया आज आमी प्रत्येक रितीने आराधन हर एक दीस आमी हर एका हप्त्याक एक पटी चलोवन व्हरता ह्या आराधनाक कितले जाणां कुमो करतात विविध रितीन जावं पुरो टीव्ही प्रसाद दिवन आनी आमकां मेंडेसनी कुटाम आनी आमकां संगीत दिवचे आमचे भाव आनी आमकां हसर जायत्या बऱ्या म्हणजे दानीनी फुलां दिल्यांत हांगा डेकोरेशन केलां सिस्टरांनी आमच्या तशेंच जायत्या रितीने आमकां विविध रितीने कोमो करतात सो आज आमी कितलेशा जाणां बसत मागया कितलेशा जाणांक आज भलायकेची गरज जाता इरादे दडूंक ना जावं पुरो तेसांवां दडूंक ना जावं पुरो पूण जायत्यांक आज आमच्या मागणेची गरज जाता बाबा भयणीनो तुमकां आनी म्हाका देवान एक मिसांव दिलां आमी मागचे आमच्या मागण्या वरवीं कितलीं जाणां बोरी जातात आमी एक इल्लोसो 5 मिनटाच्या मागण्यान बाबा भयणीनो कितल्या जाणांक बरी भलायकी दिवंक आमकां साध्य आसा कितल्या जाणांक आमी दैत्य सुटका दिवंक साध्य आसा मागया बाबा भयणीनो आज जेजू कडेन आमी मागया पवित्र उंडे रुपार आदाराचो जेजू बळवंत सोमी कितलीशीं अजापदाणे केल्ली ताका असाध्य म्हणलें कितें आसना त्या सोम्या मुखार आतां आमी दिंबेर पडया आनी आमचे हात उबारून आमी सक्कड मागया आनी सक्कड आमी म्हणया हालेलुया 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 सोम्यान जेजो आज आमचे सर
पीड आशिरा आमचे कष्ट जेजो तुका भेटून दिता सोम्या सर इरा दे तुझ्या पांय तडीन दवरला जेजो तू आमचो सोमी तू आमचो धनी सोम्या तो आमचो वैद तुझ्या वरी हातांतले कंचे नान जेजो हर एक बाबार्था वरवीं बरें जाता जेजो कोण तुजेर बाबार्थ दवरता तो बरो जाता बाबार्थान तुका बरो केला म्हणून सोम्या कितलेशे पडी सांगलाय सोम्या आमचो बाबार्थ दिंबेर पडोवन तुजे देवदारता आमचे कष्ट आनी दुख जेजो तुका भेटून दिता या घडये कितली जाणां मागता जेजो सगळ्या संवसाराक हे कार्यक्रम आनी तूं भाग घेता ते आराधना जेजो आपड जेजो तांकां बरें कर तुज्या शक्ती वरवीं जेजो तांकां सुटका दी हालेलुया 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 सोम्याचो आशिर्वाद मागया येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया सोम्या आमकां आपडटलो आशिर्वाद दितलो सफळकाय दितलो सक्कड आमी बाबार्थान भक्तीपणान दिंबेर पडोन सोम्याचो आशिर्वाद घेवया येद्या व्हडा सक्रामेंत साष्टांगामान करोव्या पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती हादर्या सलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे पूत उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासामी नावाड्या प्रार्थुया ये देवा आभिची सक्रामेंत काल तुज्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडन फळ सदांच तुमचेच आमी भोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तानाक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बाबा भयणीनो ह्या आराधनांत भाग घेतल्या तुमचे सर्वसो आशिर्वाद मागता दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन आमी हे आराधन प्रसार करता ह्या प्रसाराक कुमो केल्ल्या डिवायन बो टीव्हीचो मालक स्टीफन मेंडेसानी कोटाम आज आमकां संगीत दिल्लो भाऊ विजय आनी चित्रीकरण केल्लो आमचो भाऊ सूरज तशेंच हांगासर डेकोरेशन केल्ली आमची सिस्टरां सिस्टर सुनीता नेर सिस्टरां तशेंच हांगासर आपुरबायचीं फुलां दिल्यान जॉन डिसोजा आनी कुटाम बजाल आनी ह्या सर्वांचो आनी आमकां विविध रितीन कुमो केल्ल्या हर एकल्याचो आमी काळजांतान उपकार बावडटा तशेंच हप्त्या हप्त्याच्या आराधनाच्या प्रसाराचो खर्च आमकां दान दिवच्या दैवीक अमृत आमच्या दानीचो आमी दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन काळजांतान उपकार बावडटा तुमचे पासो सदांच मागता तुमची त्या सवां आमच्या प्रोग्रामांत येवचे त्या टेलिफोन नंबराक तुमी आमकां धाडा तुमचे पासत हर एका आराधना वेळार आमी मागतले देव बरें करूं.